माश्या काणकोणा 20 वर्सां पिरायेच्या चलयेक भिरांकू अपघातान आत्ताक मरण आयलां। ही घडणूक आयतारा घडल्या अंकोला कारवारचे चली ह्या अपघातान सोंपला। नुस्त्याच्या ट्रकाचें उदक रस्त्यार पडून केटीएम ही मोटरसायकल घसरिल्ल्यान अपघात जाला अशें कळटा। आज माशे काणकोण हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जाला आनी ह्या एक्सिडेंटा भितर दिया नायक हे 20 वर्सांचें चेडवा ऑन द स्पॉट मरण आयलें। सविस्तर म्हायती अशी की दिया नायक आनी रोहित पाटील ही दोगूय जाण मूळ कर्नाटकांतली न्ही। वेर्णासून कर्नाटका वयतालीं। हो आमी वन वे रूट आमी पळोवपाक शकता। वेर्णासून कर्नाटका वयता आसतना ह्या वन वे रुटाचेर जेन्ना गाडी चडटा नुस्त्याची गाडी वयता सदां कंप्लेनी आहा लोकांले की उदक सुट्टा ते चडावाचेर चड उदक पडटा। नुस्त्या गाडयेचेर तेंची केटीएम ती बायक आशिल्ली ती स्लीप जाली आनी थंयच्यान ओडत जवळ जवळ 15 मिटर येवन ह्या खांब्याक ते दिया नायक जे आशिल्ले तेजी तकली आपटली खांब्याक आनी ताका ऑन द स्पॉट मरण आयलें। काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता। थळाव्या लोकांची अशी मागणी आसा की ह्या नुस्त्याची गाडी ज्यो बेफानपणे जे रस्त्याचेर उदक सुट्टा हाचेर चवकशी करची।